pulo purko koso boria tot pani tu varlo magnyang sai tos vel divon tu vaita suslo Shikuni chivite tu gente vakotsor manoble Crevis posa ce piraie jadnik salo Padre Pio Te pocito kovli tu salo Moj pasanca barkelo Te kaklo ti to kovaj salo Balti von kornjak lago Te vantu kasor pavokjelo Aj sami martaulo Pavo am kasau sorkinca to Saci cum sarak sarong Koci vontat mea cada divo Torte sa mi saci pet bokti peto Ot mea ci buktan bagoini Onas forsa tu ce curi Jesu ce panska fauzale Sai te cospol pornean Jesu Kovaj salo Ake civitu ventu gente papeliamo cansale Jesu marice nauke vunciu pran sotlo Padre Pio Te pocito kovli tu salo Moj pasanca barkelo Te kaklo ti to kovaj salo Balti von kornjak lago Te vantu kasor pavokjelo Aj sami martaulo Pavo am kasau sorkinca to Padre Pio Te pocito kovli tu salo Moj pasanca barkelo Te kaklo ti to kovaj salo Balti von kornjak lago Te vantu kasor pavokjelo Aj sami martaulo Pavo am kasau sorkinca to Pavo am kasau sorkinca to
Moja deva argauditolo, tace nau sodan swakantolo. Moja deva argauditolo, taci deni che nas risotona. Moja deva argauditolo, tace nau sodat swakantolo. Moja deva argauditolo, taci deni che nas risotona. To bukshita sugrituci patka, to piditlo tuka boro kurta, to mornatlo tuka sundita, to maimo mogan tuka wota. Moja deva argauditolo, tace nau sodat swakantolo. Moja deva argauditolo, taci deni che nas risotona. Moja deva argauditolo, tace nau sodat swakantolo. Moja deva argauditolo, taci deni che nas risotona. Taci deni che nas risotona. सगळ्या देण्यांचो दातार, आमचो रोचणार, आमचो सोडवणदार, आमचो पिकवणार, भोव पवित्र संस्कारांत आमचे मुखार खरेपणी ह्या वेळार हाजीर आसा. My Lord and my God, you are truly present right in front of me in the most holy blessed sacrament. ही सांज हो वेळ तुजे सांगाता सारूंक, तुका पोरनिपाट आनी नमस्कार करूंक, म्हजें जिवीत तुज्या हातान दिवंक आनी तुजी देणी म्हज्या जिवितान घेवंक हे सांजे हो वेळ काडून तुजे मुखार हांव हाजीर जाला. Lord, I make myself available in front of you at the foot of the Blessed Sacrament to give myself to you, to receive your gifts in my life, to ask for forgiveness, to accept your healing, to adore you and to worship you, Lord. म्हाका मानून घे, तुजो आत्मो म्हाका दी. हो वेळ हांवें फावो ते परी सारूंक तुजो पवित्र आत्मो म्हाका दी. तूं म्हजे लागीं उलयताय, म्हाका सांगूंक सोदताय, ते हांवें समजूंक, अणभवूंक आनी मानून घेवंक. ह्याच मनान दुनिया
सगळ्या म्हज्या काळजान थावन, सगळ्या म्हज्या मनान, सगळ्या म्हज्या काळजान, सगळ्या म्हज्या आत्म्यान आनी सगळे म्हज्या सोबतीन तुका परनिपाट आनी नमस्कार करता आनी म्हजी मान खोल भागावन तुका म्हजो नमस्कार हांव दिता. I adore you, Lord, and I worship you, and I bow my head in adoration. Padre Pio, तुझ्या देण्यांनी भरलेलो यादनीक ताणें आपल्या जिवितान मागलेले तुवें ताका फावो केलें. खेरीत भाशेन तुझे कोस्ट, तुझे घावे ताच्या हातां पांयाचेर आनी ताचे कुशीन केदें व्हडलें व्हड भाग. जेजू, तुझे कोस्ट आपले कुडीन बगूंक पातकांचें बोगसणें कितल्या जाणांक फावो केलें, जिवीत उगडून कितल्या जाणांक दाखयलें, तुजो मोग दिवन कितल्या जाणांक परतून तुजेशी हाडलें. हांवूय ह्या वेळार आसा, तुजेशी येवंक सोदता. म्हजे सारके, म्हजे इश्ट, म्हजे मित्र, म्हजी घरचीं तुजेशी येवंक गरज आसलेली जायतीं आसात. हो पळय दुनिया, हांवूय तुजेशी आयलां, स्वीकार कर म्हाका. तुजे लागीं आयल्या येसोम्या, तुझे लागीं आयल्या येसोम्या, तुजे लागीं आयल्या येसोम्या, तुझे लागीं आयल्या येसोम्या. महिमा आनी स्तुती तुका जावं सदा, महिमा आनी स्तुती तुका जावं सदा. तुजे लागीं आयल्या येसोम्या, तुझे लागीं आयल्या येसोम्या. कृपे सागोरा दर्शन दी, कृपे सागोरा दर्शन दी, कृपे सागोरा दर्शन दे, कृपे सागोरा दर्शन दे. तुझे लागीं आयल्या येसोम्या, तुझे लागीं आयल्या येसोम्या. महिमा आनी स्तुती तुका जावं सदा, महिमा आनी स्तुती तुका जावं सदा. तुझे लागीं आयल्या येसोम्या, तुझे लागीं आयल्या येसोम्या. राया काळजाच्या दर्शन दी, राया काळजाच्या दर्शन दी,
दया कर्साच्या दर्शन घे राया कर्साच्या दर्शन घे तुझे लागी आयल्या येसोव्या तुझे लागी आयल्या येसोव्या तुझे लागी आयल्या येसोव्या तुझे लागी आयल्या येसोव्या महिमा आणि स्तुती तुका जाऊ सदा महिमा आणि स्तुती तुका जाऊ सदा तुझे लागी आयल्या येसोव्या तुझे लागी आयल्या येसोव्या Padre Pio, तुझे सरशीं साहित्य पावटी आयलो. पाद्र पियोन आल्ताराचेर आपल्या माकलोल्या हातांनी तुका आजीर केलो. पाद्र पियोन आपणाक मेळ्ळलो जेसू सगळ्याक वांटलो. पाद्र पियो ताच्या जिविताच्यो कांय घडयो ह्या वेळार दुनिया आमच्या दोळ्या मुखार आमी दवरता. पाद्र पियो बराबर तुका नमस्कार करूंक, तुका पोरनिपाट करूंक आमी आजीर जाता.
पाद्रे पियो जेजूच्या मोगान बोल्लोलो. सोम्या, ह्या वेळार तुज्या पांयाशी आमी आसा. पाद्रे पियोचें जिवीत आमच्या दोळ्या मुखार जशें आमी मांडलां, जायतो लोक ताचेशी येतालो. कित्याक उतरां त्या धेण्यांनी तुवें ताका बोल्लो. His supernatural gifts which attracted so many people. Padre Pio, the most amazing thing though was the stigmata, the 5 wounds of Jesus. जेजूचे 5 गावे जे ताचे कुडीर ताका फावो जाले. कडवडांतलें जशें रगत व्हांवतालें ताणें अणभवलें. आनी ह्या अणभवांतल्यान जायत्या जाणांक पेखवणी, जायत्या जाणांक बोगसणें. जेजू आयच्या दिसाक आमकांय सगल्यांक पेखवणीची गरज. जेजू आयज आमकां सगल्यांक बोगसण्याची गरज. वी आर इन नीड ऑफ हिलिंग, लॉर्ड. आय एम इन नीड ऑफ हिलिंग, लॉर्ड. माय फॅमिली इज इन नीड ऑफ हिलिंग, लॉर्ड. हांव जाणा जेजू, तूं म्हाका आयकताय, तूं म्हाका पळयताय, तूं म्हाका समजताय. यू नो हाव आय एम. तुजी पेखवणी घेवंक तेंच बोगसणें म्हाकाय जाय, जें पाद्रे पियो कुमसारांत बसून जायत्या जाणांक फावो करतालो. आय एम इन नीड ऑफ फॉरगिवनेस, लॉर्ड, फॉर ऑफेंडिंग यू एंड माय नेबर. That forgiveness which Padre Pio gave to so many through the sacrament of confession. ह्या वेळार दुनिया आमी आमकांच तुजे मुखार दवरता. तुवें दिल्ल्या देण्या वरवीं जें कितें पाद्रे पियोन आमकां फावो केलां, ताच्या थोड्या उतरांचेर आमची नदर घालून आमी आमकांच तुजो आशिर्वाद घेवंक तयार करता. तुजो आत्मो आमकां दी समजूंक, तुजो आत्मो आमकां दी मानून घेवंक, तुजो आत्मो आमकां दी आमची काळजां बदलूंक आनी तुजी पेखवणी आमी आमच्या जिवितांत घेवंक. पाद्रे पियोच्या तोंडांतल्यान भायर सरलेलीं तुजीं उतरां दुनिया ह्या वेळार नियाळूंक आमकां कृपा दी. Padre Pio quotes, God loves men with an infinite love, and when he punishes, he does so with reverence, almost fearing to hurt. देव बाप मनशाचो मोग करता, हिशोब ना तितलो मोग करता. आनी हाकाच लागून आमचो देव भियेता. जी खास्त आमकां तो दितलो ती आमकां दूख दितली म्हूण. आमी सगल्यांनी आमच्या घरांत आमच्या आवय बापायचें एक थापट तरी खातलां आसतलें. आमी कितें वायट केल्यार थोड्योश्यो तापसाण्यो तरी घेतल्या आसतल्यो. आमच्या आवय बापायचो राग आमी अणभवला.
देव तें एक थापट देखून मारूंक फाटी सरता काय? आमचो बाप तो आमी ताचेर विश्वास दवरता म्हूण तो आमकां कांयच वायट करूंक सोदिना. केन्ना तरी आमी चिंतलां जेन्ना आमचे कुडीक घावे जातात, जेन्ना आमी पडटात, एक्सिडंट जातात, हाडां मोडटात, तेन्ना ती तशींच मोडोन कित्याक उरनात काय? ते गांवांतल्यान रगत व्हांवत कित्याक रावना काय? कित्याक आमचो देव बाब पेकवयता. आमचो देव बाब आमची हाडां जोडटा. आमचो देव बाब आमचें रगत पुसता. केन्ना आमी चिंतलां काय? पाद्र पियो हें चिंतून पावलो. आपल्या हातांनी तो जेजूची खुणां पडयतालो. कित्याक? आमकां दाखोवंक देवान आमचे घावे पेकोवंक आपल्या पुताक खिडायलो. देव बाप आमचो मोग करता आनी आमची पातकां बोगसूं ताणें आपल्या पुताक जेजूक भेटोवन दिलो. इतलो मोग देव बाप आमचो करता. इतलो देव बाप आमकां राखता. तूं आपल्या बापाचो मोग करताय? तूं जेजूचो मोग करताय? आयज आमी म्हणूंक जाय, वय हांव करता, वय हांव म्हज्या बापाचो मोग करता. वय हांव आसां तयार बोगसणें मागूंक. वय हांव आसां तयार म्हजी पातकां ओडकून घेवंक. आयज पाद्र पियो हाची ते घेवन अंच्यो हांव करतां. जितलो देव बाप म्हजो मोग करता तितलो हांव ताचो करतलो. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Pray, hope, and don't worry. Worry is useless.
our merciful Lord will listen to your prayer. Such comforting words by Padre Pio. During this pandemic, life has changed for all of us. People have lost their lives. People are suffering in hospital. Everyone can't work at home. Some have to still go to work. There are people who have even lost their jobs. Doctors and nurses fighting on the front lines. Because of this, there is worry, concern. It always comes through our minds. How do I survive during this difficult time? Padre Pio used to always place God first. He used to place all his troubles in front of God. As we saw in the video before, he used to keep a rosary with him at all times, all the time, praying to God, not just for him, but for the whole world. Let us try, let us make an effort to be more like him by praying to God, not giving up hope, asking God to take our worries away through prayer. It may seem sometimes that our prayers are not getting answered. But God does everything good in His own time. So do not worry. The sun comes up, it's a new day dawn. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name.
My past, O Lord, to your mercy. My present to your love. My future to your providence. These are the words of Padre Pio. म्हज्या आदले तुज्या काकलुतीक, म्हजे आतां तुज्या मोगाक, म्हजे फाल्यां तुज्या उदारपणाक. कितलो काकलुतीक देव आमचो, कितली म्हूण काकलूत आमचे सोवेतक ताणें केल्या. जाणा आसतनाय आमी कितली पातकी, आमी ताका कितलें दुखयलां तें. पूण ताणें आमकां केन्नाच सोडूंक ना. कित्याक कित्याक तो आमचो खूब मोग करता. इतलो मोग करता की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक धाडलो आमचे पासत. ताणें इतले कोस सोंसले आमचे पासत. कित्याक तो आमचो मोग करता म्हणून. तो आमचे सवे इतलो उदार, आमी ताचे लागीं कितेंय मागत आमकां केन्नाच ना म्हणपाचो ना. आमचें जिवीत आमी जायते पातकां जियेल्या. जायत्या जाणांक दूख दिल्या. आमच्या आवय बापायक, आमच्या सरभोवती लोकांक, आमच्या शेजाऱ्यांक, आनी तेंच करून आमी आमच्या देवाक दुखयला. पूण कांयच न्हय. आमी देवा लागीं बोगसोणें मागुया. आमचें आयचें जिवीत आमी देवाच्या मोगान, पेलाच्या मोगान दुसऱ्यांक आदाराक पावोवन आमचें जिवीत सारुया. दुसऱ्याच्या उदारपणाक पासत आमी आमचें जिवीत जिवोया. आनी सदांच देवाक फुडें घालून आमी आमचें जिवीत जिवोया. You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. You must speak to Jesus with the heart, beside the lips. Indeed, in certain cases, you must speak to Him only with the heart.
ह्या पाद्र पियोन म्हणलोली उतरांची समजणी घोडे एक पाटी वाचून वो एक पावटी आयकून आमकां समजोवची ना. कसलो संदेश आमकां दिवंक सोदता काय तो, कितें आमकां सांगूंक सोदता काय. वोटांनी न्हय पूण काळजांतल्यान उलय. वॉट इज द डिफरन्स? चड करून वोटांनी उलयलोलीं उतरां आमच्या मोतीन तावन येतात. आनी जायते पावटी आमचें मन आमकांच फटयता. बरें आनी वायट हांचे मदें अंतर काडीज तुका बेस बरें सांगता. मन घडये तुका फटोवन तुका तुजें जिवितान खंयचें बरें तें सांगतलें. घडये तें बरें पूण परी बरें आसोचें ना, पूण तो वायट रस्तोय आसूं शकता. जायते पावटी आमची मागणी फकत उतरांची जावन गेल्यात. जायते जाणांनी बरयलोली मागणी आमी करतात आनी कितलीं वर्सां आमी ते मागणे करीत आयल्या आसतले, पूण ताचो खरो अर्थ कितें तो आमकां खबर आसा काय? ते मागणे कितें ते मागण्याची समजणी आमकां खबर आसा काय? ते मागणे आमी करतात तेन्ना खरेंच काळजांत तावन आमी तें करतात काय? हाकाच लागून पाद्र पियो आमकां सांगता, टॉक टू जीजस विथ युअर हार्ट. काळजांत तावन उलय, कित्याक काळीज फटकिरें न्हय. बरें आनी वायटा मदें अंतर फकत काळीजूच जाणा. तूं जेन्ना जेजू कडेन तुज्या काळजांत तावन उलयतलो तेन्ना तुका जेजू खंयचो मारूक विचून काडपाचो तो सांगतलो. आनी हेंच करून पाद्र पियोन जे परी आमकां सांगलां तशें आमच्या काळजांतल्यान आमचे मागणे जेजूक उबारूंक जेजूचो आदार आमकां घेवया. And on that day when my strength is failing, the end draws near and my time has come, still my soul will sing your praises unending. 10,000 years and then forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. I worship His holy name.
Lord of my soul, oh my soul, I'll worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I'll worship His holy name. And the great mystic Padre Pio would say, that which comes from Satan begins with calmness and ends in storm, indifference and apathy. जें कितें सोयतानांतल्यान येता तें सगलें वादोड, मोड, निसणटण, शेळेमोडाय, हाका लागून तो म्हणटा, do not worry over things that generate preoccupation, derangement and anxiety. One thing only is necessary, to lift up your spirit and love God. म्हणटकूच तुजें मन उचांबोडायचेर दवरूं नाका. सगळोच तूं गूल जायनाकाय, पूण एक वस्त गरजेची, तुजें काळीज आनी मन देवा मोगाच्या बापाक तूं बार, कित्याक तो तुजो मोग करताय. आनी हे सोम्याक जो तुजो मोग करताय ताका तूं चिकटून राव. खरेंच आमी पळोवंक गेल्यार ह्या दिसांनी आमचें मन घुस्पोलां, सगळीं उचांबोडाय, भिरांत. आमीच नकळो कितें जाता तें. आमचें मन सगळेंच चड व्हड कशी चल्ल्या. आमच्या जिवितान हे महामारीक लागून सगळेच आमी वयर सकला जाता, भियेल्यात. कितें जातलें? कोण आमकां कितेंय मॅसेज धाडटा जाल्यार आमी रोखडीच ती वाचता, आमी रोखडेच गूल जाता. भिरांत कांपेरो आमचेर येता. असले वेळार तोच भाग्योंत आमकां म्हणटा, तुजें काळीज आनी मन देवाक उबार. Lift up your spirit and see the love of God. देवाचो मोग अणभव तुज्या काळजान. कितलो देव तुजो मोग करता. हाका लागून तुका आनी म्हाका आज पर्यंत देव सांबाळून दवरता. तुका आनी म्हजो आज पर्यंत देव परामोस करता. देव साणिना. घडीक आमकां दिसत ही चड व्हड चल्ल्या ती कित्याक गाय? कित्याक ही महामारी आमचेर आयली गाय? कित्याक ह्या दिसांनी बरोच पावस पडटा गाय? कित्याक जायतो लोक मरता गाय? प्रश्न आमच्या मनांत. आमचें मन सगळेंच उचांबोडाक सांपडलां. देवा बापाचो मोग आमी विसरलेत. आमी देवा सोशिल्लीं पयस पयस गेलोल्यो. देव परतून आमकां उगडास करता. तुमचो दोनी हांवें तुमकां म्हजे खातीर रचल्यात. उगडास म्हजो करात, म्हज्या मोगान रावात. तुमचें काळीज, तुमचें मन सगळे दास्तीचेर तुमी दवरलां. आयज कितें जेवतलीं, आज खंय आमी वावराक वेतलीं, कशे पयशे आमी करतलीं, कोणाक आमी सोकलां उडयतलीं, कोणाचें नांव इबाडटलीं, कोणाच्यो खबरो करतलीं. असल्या मनांनी आमचें मन घुस्पोलां. असली चिंतनां आमच्या मनांत आयल्यात. असले वेळार देव आमकां म्हणटा, पळयात संवसारांत कितें घडटा तें. तुमकां म्हज्या पाटलावदारांक हांवें सांबाळून दवरलें. जायत घडये थोड्यांक हांवें उलो मारला म्हजे सोशियात म्हणून, पूण तुका, तुज्या शेजाऱ्याक, तुज्या दुस्मानाक, तुज्या सोयऱ्याक, सगल्यांक तांचो मोग हांव करता म्हूण हांवें तुमकां बाळगून दवरल्या. कित्याक तुमी म्हाका विसरतात?
कित्याक तुमी दिसपोटी आर्गां दिवचे बदलेक शिराप सोडटात. दिसपोटी म्हजो उगडास करचे बदलेक कित्याक संवसारी वस्तूंनी तुमी गोल जाल्ले आसात. देवाचें तें देवाक, मनशाचें तें मनशाक अशें तुमी कित्याक करतात. कित्याक म्हण तुमी दीस आनी रात तुमचो हांव मोग करता. फावो त्यो वस्तू तुमकां हांव दितां. तुमचें मन जितले ह्यो अडचण्यो सांबाळूंक पावतल्यो तितलेच तुमचेर हांव धाडटा. जितली पिडा तुमी सोंसूंक तुमचे कडेन घडटा तितलेच पिडायक हांव तुमकां लायतां. हो म्हजो मोग तुमची सवय. भिवू नाकात, हांव तुमच्या सांगाता आसा. संवसार सोरो पर्यान जेजू म्हणटा हांव तुमचे सांगाता आसा. जसो बाप आनी हांव एक तशें तुमी म्हजे सवे एक जावंक दिसपोटी आमचे खातीर तूं जेजू मागताय. हो तुजो मोग आमी अणभवूंक आमी केन्नाच ह्या सोयतानाचे ताळणेक ताचे उचांबोडायेक ताच्या पागेरांत पडोना जावंक, पूण आमचें काळीज मन तुका दिवंक आनी तुका अणभवूंक आमकां सायबा मोगान बोर. आमकां सायबा अणभवान दिसपोटी धाकट्या धाकट्या वस्तू वरवीं तो मोग अणभवूंक आमकां कृपा दी. बापा म्हज्या प्रितीच्या येदो तुजो मायेमो पाप्यांक सोडूंक पातकांतली उदाक धाडलो संवसारी. बापा म्हज्या प्रितीच्या येदो तुजो मायेमो पाप्यांक सोडूंक पातकांतली उदाक धाडलो संवसारी. Today's society does not pray. That's why it is falling apart. वय मोगालाची मागणे आमच्या जिवितान उणें आनी उणें जायत गेलां आनी गोडे जायते पावटी बंद पडला. कित्याक काय? कित्याक आमकां दिसता आमी कश्ट करून आमी खुशाल रावंक शकतात. आत्मनिर्भर म्हणजे सेल्फ सफिशियंट. पूण कोस त्रास येतात तेन्ना परतून तुज्याच पांयां सुशी आमी येता. मागण्याची गरज कित्याक काय आमकां? जेन्ना आमी मागता तेन्ना फकत आमकांच न्हू पूण आमी दुसऱ्या पासतूय मागता. गोडे ते आमचे म्हत्वाची भाव, राजकीय फुडारी व आमचे समाजांतल्या लोकांक. आनी हे तरी आमच्या काळजान भितर एक हुस्को जाता, दुसऱ्या सवें हुस्को. आनी हो हुस्को एके तरेचो आमचो मोग आमी दुसऱ्या थंय दाखयता. सायबीण माय जितले पावटी दिसती पडली
तितलेच पावटी तिणें म्हणलें, मागणें करात. कित्याक समाजांत मागणें उणें जायत गेलां. आमच्या घरांनीच मागण्याक आमकां वेळ ना. सगल्या कामाक वेळ आसा, मागण्याच्या टायमार आडसां येता. We feel tired, we feel lazy, we get busy in work. तर मोगालो जेजू, मागण्या वरवीं आमी तुजे कोणे लागीं येता, तुजे सोशी येता. मागण्या वरवीं एकवट घडटा आनी मागण्या वरवीं जायतें कितें बदलता. ह्या समाजांत मागणें उणें जायत गेलां, पूण परतून आमकां तूं तुज्या वेगेन तापयता. परतून तुजेशी उलोवंक, तुजेशी वेळ सारूंक तूं आमकां आपयता. तर हेंच करूंक तुजो मोग आमचे सोवें दाखय आनी आमी मागण्याक अदीक वेळ दिवंक तूं आमकां शिकय. पाद्र पियो, देवाचो मोग अणभवूंक जिवंक आमकां शिकयता आनी आमकां ही शिकोवन दिवंक, आमकां ही देख दिवंक, आमच्या हाताक धरून आमकां फुडें व्हरूंक मारिया आमची माय, आमची आवय, आमचे पासत आसा. न्हयच फकत सर्गीचो बाप, पूण तुजे पासत सर्गीची आवय आसा. ह्या पासत असोक्त पडटा तेन्ना, भिरांत दिसता तेन्ना, when you feel scared, when you feel weak, जेन्ना जिवितांत कोडूसाण येता तेन्ना, जेन्ना काकलुतीक तूं उलो मारताय तेन्ना, पूण काकलूत तुका दिसती पडना. जेन्ना बरेपण तूं सोदताय आनी वायट तुका ओडीत आसा तेन्ना, पाद्र पियोच्या उतरा प्रमाणे मारयेशी वच. तिची गोडसाण घे. ती काकलुतीक तुका व्हरतली, देव काकलुतीक पावयतली, देवाचें बरेपण तुका मेळोवन घेतली. कित्याक ती आमची माय. आनी ह्या संवसारान आमकां भाव भयणां देवान दिल्या. भाग्यवंत जिवीत जिवन आयज तांकां आमी भाग्यवंत म्हूण पाचारता. तातूंतलो एक आमचो भाव पाद्र पियो सगळ्यां पासत मागतालो. भोव करून ताचे मागणें जी कोण दबावांत आसात, मनाची शांती बिगडल्या, डिप्रेस जाल्यात, भियेल्यात, सांडल्यात जिवितान, हे मागणें हे आमच्या भावा बरोबर ह्या वेळार आमी सगळीं करुया. जे कोणाक दिमी घालूंक दिसता दिमी घालची. तुजे हात उक्ते कर. जांकां मागण्याची चड गरज आसा तांचो ह्या वेळार उगडास कर. जांकां पेकोवणेची गरज आसा ताचो तूं उगडास कर. जाका बोगसण्याची गरज आसा ताचो उगडास कर आनी भावार दवर. तुज्या मागण्या वरवीं ह्या वेळार मिलाग्र घडूं येता.
In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Dear God, you generously blessed your servant, Saint Pio of Pietrelcina, with the gifts of the Spirit. You marked his body with the 5 wounds of Christ crucified, as a powerful witness to the saving passion and death of your Son. Endowed with the gift of discernment, Saint Pio labored endlessly in the confessional for the salvation of souls. With relevance and intense devotion in the celebration of Mass, he invited countless men and women to a greater union with Jesus Christ in the sacrament of the Holy Eucharist. Through the intercession of Saint Pio of Pietrelcina, I confidently beseech you to grant me the grace of. Here state your petition. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. हेर तुजी सगली मागणी ह्या वेळार देवा मुखार दवर. जेजू तुजे मागणें आयकता. खेरीत भाशेन मागुया आमी. ह्या दिसांनी पावस खूब पडला. आमची शेतां बिगडूंक लागल्यान. शेतकामत्यांक जायतें लुकसाण जावं येता. पाद्र पियोच्या मागण्यांत आमी मागुया देवा लागीं, भावार्थान पावस थांबय. कित्याक ह्या पावसा वरवीं आमच्या शेतकामताक जायतें लुकसाण जातलें. भावार्थान माग. तशेंच माग ह्या वेळार. आतां खंयच्याय वेळार कितलोय पावस पडपाचीं कारणां आमी जाणा. आमचो हवामान तापमान बदल्ला. क्लायमेट चेंज जाल्या. जायत आसा अशी जावंक जाय आसली, पूण चड वेगान जाल्या. इट्स टू फास्ट. कित्याक आमी मनशांनी ती विबाडल्या आमच्या करण्या वरवीं. आमकां सगल्यांक दुनिया तुजी कृपा दी समजून घेवंक आनी थांबोवंक जें वायट आमी करता तें. आमच्या वडिलांक ही जाणवाय दी दुनिया. नाका जाल्ले प्रकल्प हाडिना जावंक, ते कुशीन काडूंक, ते बंद करूंक, जाणा जावन हे निसंटन करिना जावंक दुनिया तूं तांकां बळ दी. तूं तांकां जाणवाय दी. आनी जाणवायेक तुजे जरी तर ते आयकनात जाल्यार तूं तांकां थांबय. तुजो हात लाय. तुजो हात सकयल देंवन दी दुनिया. थांबय हें वायट जें आमी मनीस करता. कसलेय उपाय तुका जाय ते घे, पूण दुनिया थांबय. हें वायट करूंक आमकां दिना काय. आमच्या काळजाचे मागणे तूं आयकताय म्हूण आमकां विश्वास आसा. दुनिया सृश्टीची राखण करूंक फुडें सरल्यात तांकां तूं राख. तुजी हातयारां तांकां कर.
जे लिपोवन दवरलेले आसा ते तांकां उक्तें कर, जे भाशेन पाद्र पियो सगल्यांचें जिवीत एक उक्त्या पुस्तका भाशेन वाचतालो. हे वेगवेगळ्यो मांडण्यो बो करून मेळ्यो मांडण्यो, निसंटनाच्यो मांडण्यो ज्यो लिपोवन दवरून लुवान भितर काडटात, त्यो उक्त्यो कर, दाखय आमकां, स्वत आमकां दाखय, स्वताक उबी रावंक आमकां शिकय. आनी जे कोण वायट करतात दुनिया, तुजो हात लावन तांकां बंद कर. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आसा आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आसा आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आसा आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. बापा म्हज्या प्रितीच्या, येदो तुजो मायेमो, आपयांक सोडूंक पातकांतली, भुताक धाडलो संवसारी. बापा म्हज्या प्रितीच्या, येदो तुजो मायेमो, पापयांक सोडूंक पातकांतली, भुताक धाडलो संवसारी. बापा म्हज्या प्रितीच्या, येदे तुजें उदारपण, आमचेर देणी वारयता. तुज्या पवित्र आत्म्याची, बापा म्हज्या प्रितीच्या, येदे तुजें उदारपण, आमचेर देणी वारयता. तुज्या पवित्र आत्म्याची, बापा म्हज्या प्रितीच्या, केदी तुजी कोणवाळाय, सुटका दिवच्या कुलामाय. भुता कुर्सार किळायलोय, बापा म्हज्या प्रितीच्या, केदी तुजी कोणवाळाय, सुटका दिवच्या कुलामाय. भुता कुर्सार किळायलोय, बापा म्हज्या प्रितीच्या, केदी तुजी करुणाय, आमकां घेवच्या तुजकाळजांत. तुजकाळजांत इतले काळीज भुताचे, बापा म्हज्या प्रितीच्या, केदी तुजी करुणाय, आमकां घेवच्या तुज
बापा म्हज्या प्रितीच्या केलो तुजो मायेमो